नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। कालचो दीस जो आसलो तो सनबर्नाचो पयलो दीस आसलो। कालच्यान सनबर्न जो आसा तो गोंयांत स्टार्ट जाला आनी 4 दीस हो सनबर्न गोंयांत चलतलो। आतां कालच्यान आमी जर घडामोडी सनबर्नाच्यो पळयत जाल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण रातच्या 10 उपरांत लावड म्युजीक ही ताचेर बंदी आसा आनी तेच्या अनुशंगान जायती चर्चा सनबर्न सुरू जावचे पयलीं गोंयांत सुरू जाल्ली। पूण काल पयले दिसा आमी जर पळयत जाल्यार सनबर्न जंय वागातोर जाता थंय मोठ्या प्रमाणात कडक बंदोबस्त हो पुलिसांचो आसलो। त्याच प्रमाणे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे पदाधिकारी आसा ते पदाधिकारी काल थंय हाजीर आशिल्ले, कित्याक तर जे परमिसिबल सावंड आसा, लिमीट दवरलेले आसा ते खंय तरी एक्सीड जायना किंवा जाता आसत जाल्यार तेचेर कारवाय करपा खातीर ह्या सगळ्याचेर नजर दवरून ते काल स्वता थंय अधिकारी हाजीर आशिल्ले। पुलीस मोठ्या प्रमाणात काल थंय तैनात दवरलेले। सो सरकारान एक जतनाय घेतलेली आनी सांगलेले की सनबर्न जो आयोजीत करता हो सनबर्न सगळे नेम पाळून, म्हणजे सावंड पोल्युशन आसत किंवा आमकां सगळ्यांक खबर आसा दर वर्सा सनबर्ना कडेन सनबर्न सुरू जालो काय बोवाळ जाता तो म्हणजे ड्रग्साचो ओव्हरडोसाच्यो केसी आमी जायते फावट फाटल्या वर्सांनी पळयल्या। थंय तांकां ड्रग्साचो ओव्हरडोस जावन मरणूय येयलां, अश्योय घडणुको घडल्या। सो ह्या सगळ्या गजालींक लागून कोर्टान खंय तरी एक बडी मारिल्ली आनी त्या उपरांत सरकारान हेचेर कार्यवाही करीत जे निर्देश कोर्टा कडल्यान येयल्ले त्या प्रमाण सगळी यंत्रणा काल सनबर्नाच्या सुवातेर थंय जय्यत आसली किंवा ती तत्पर दवरलेली। काल तरी सुद्दां कांय घडणुको आमकां ज्यो संशयास्पद अशी एक घडणूक जी आसा ती जायते आमी पळयल्ली आसा की सनबर्न सोंपले उपरांत म्हणजे काल एक्झॅक्ट 10 वरांचेर सनबर्न बंद जालो, पूण एक स्टेज जी आसली थंय सावंड लिमीट जे आसा ते एक्सीड जाले आनी ताचेर एक्शन घेतना DYSP थंयसरले जे आसा जिवबा दळवी यांच्यांनी ती स्टेज आहा त्या स्टेजी वयले परफॉर्मन्स जे आहा ते बंद करपाक लायले। ते आमी सगळ्यांनी पळयला की कशा तरेन जिवबा दळवी आनी तांकां ते सावंड जे ती स्टेजीर जो म्युजीक चलताले ते सावंड लिमीट एक्सीड जाले म्हणून ते कशे बंद करपाक लायले। सो ती एक कारवाय पुलिसांनी धडक अशी केली अशी आमी म्हणपाक शकता। तेजे उपरांत दुसरी इन्सिडंट रोखडोच जालो तो म्हणजे सनबर्न सोंपलो आनी एक 2 चलयां जी आसात ती थंय ते सुवातेर अशें म्हणटात की ती सोरोपिल्ली आसली अशें म्हणटात, पूण अधिकृतपणान आजून तेचेर कांय येल्ले स्टेटमेंट किंवा म्हायती येयल्ली ना, पूण तांकां त्या सुवाते वयल्यान एम्बुलन्सांतल्यान व्हेल्यात। सो ही सगळी दृश्यां सुद्दां आमी पळयल्यात। म्हणजे काल तो एक इन्सिडंट जो आसा तो इन्सिडंट जालो। तेजे उपरांत सनबर्न रिलेटेड कांय गजाली आयज म्हणजे शुक्रारा घडल्यो आनी एक धक्कोदायक भितरली घडणूक सनबर्न रिलेटेड आशिल्ली ती म्हणजे सनबर्नाचे पासिसूच चोरपाची घडणूक घडली आनी खुद्द हे सनबर्नाचे जे थंय कामगार आसले तेंच्यांनीच हे पासीस चोरले आनी 1-2 न्हू तर सुमार 600 पासीस जे आसा ते तांच्यांनी चोरले आनी पुलिसांनी ह्या सगळ्या प्रकरणांत एक 4 जाणांक अरेस्ट केल्या। सो ही एक भितरली धक्कादायक घडणूक म्हणजे सनबर्नाचेरूच दरोडो पडलो अशें आमी म्हणपाक शकता। सुमार 80 लाखांची ही तिकिटां आशिल्ली आनी 5 जाणांक ह्या सगळ्या हितून कारवाय केली आनी हितून जर कंप्लेंट कोणी केल्ली आसत जाल्यार अरविंद कुमार हो म्हणटा बाय ऑक्युपेशन बिजनसमॅन, तांणी ही कंप्लेंट जी आसा ती लॉन्च केल्ली आनी अक्यूज पर्सन जे आसा तेंची नांवां भितर दिल्ली। आमी जर अक्यूज पर्सन्स पळयत जाल्यार अक्यूज पर्सन्स आसा ते शिवम च्यारी, महेश गावस, मंजीत गावस, यासीन मुल्ला आनी मिस्टर सिद्धगौंडा हांचिनल अशी ह्या 5 जाणांची एकूण नांवां आसात। टोटल 600 सनबर्न पासीस तांच्यांनी चोरले आनी ते भितरले कर्मचारी आसले सनबर्नाचे आनी तांचो अमावंट जाता तो सुमार जाता अरावंड 82 लॅक्स इतलो तो अमावंट जाता जो तेंच्यांनी पासीस चोरलेले तेंचो। सो अंजून पुलिसांनी सुद्दां हेंचेर जे आहा ते एक्शन घेतले आनी ते 5 जाणांक अरेस्ट केले। त्या उपरांत दुसरी सनबर्न रिलेटेड म्हत्वाची घडणूक किंवा एक गजाल म्हणत जाल्यार सनबर्न आयोजकांनी 3,28,00,000 रुपया जे आसा ते कोमुंदात जे आसा तांकां ते दिवपाचे आसले पयलींचे जे आसा ते भाडें। सो ताजेर एका कोमुंदातींतल्या गांवकऱ्यान हायकोर्टान एप्लिकेशन घातलेलें, PIL घातलेली, तेचेर आयज निवाडो जालो आनी हाजेर तांच्यांनी सनबर्नाच्या आयोजकांनी 3,28,00,000 डिमांड ड्राफ्ट जो आहा
तो हणजूण कोमुंदात प्रशासकां कडेन जमिनीचे ते भाडे म्हणून तो दिल्लो आसा. सो ही एक दुसरी गजाल म्हणजे आणि चॅक्स एक्सेप्ट केले ना, पण आमकां डिमांड ड्राफ्ट दी म्हणून सांगलो. सो वॉट वी डीड वॉज द चॅक सेक्युरिटी म्हणून दवरले आणि डिमांड ड्राफ्ट आमी जमा केला आणि आमचे NOC सुद्धा इश्यू जाला. सो एंड ऑन दॅट बेजीस हायकोर्टान हो पेटिशनाचो डिस्पोज. कान पिवळ्या शिवाय हे सनबर्नाचे आयोजक आयकना काय कितें, आनी तेचें हें बेस बरें उदाहरण आहा. म्हणजे ते खंय तरी भाडें वसूल करपा खातीर तेका कोर्टान वचचो पडलो आनी कोर्टान गेले उपरांत खंय तरी तेंच्यांनी सुमार 3,28,00,000 इतले जे भाडें पेंडींग आसलें तेंचे तेचो डिमांड ड्राफ्ट जो आसा तो तेंच्यांनी दिला. सो ह्यो सनबर्न रिलेटेड म्हत्वाच्यो घडणुको कालच्यान एक गजाल आमी म्हणपाक शकता की सरकारान आपली सगळी यंत्रणा जी आहा ती त्या व्हेन्यूचेर दवरल्या. कालचो एक दीस तरी असो गेला जो धांक थंय म्युजीक बंद जाला आनी जे कितें हायकोर्टान सांगलां त्या प्रमाण सगळे काटेकोर नियमांचें पालन करून सनबर्नाचो पयलो दीस हो जाला. आयज दुसरो दीस आहा, तिसरो आनी चवथो अशे 4 दीस फुडल्या 3 दीस आतां हे उरल्या. सो ह्या 3 दिसां भितर नेमके सनबर्नाचें हें जें आयोजन आहा ते सगळे कायदे पाळून सगळे नेम पाळून जाता काय कितें तें पळोवचें पडटलें. काल एक बरी गजाल की एका स्टेजीचेर म्युजीक सावंड लिमीट जें आहा तें वाडलें म्हणून पुलिसांनी रोखडेंच तें बंद केलें. ती सुद्दां एक खूब बरी तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा आनी अशाच तरेन सगळ्या नेमांचें पालन करूनच हे सनबर्नाचें जें आसा तें आयोजन जावपाक जाय किंवा फुडले 1-2-3 दीस जे उरल्या ते जावपाक जाय. तो असो एक सूर येता की सावंड लिमीट किंवा धांगूच बंद केले उपरांत जे टुरिस्ट येता किंवा सनबर्नाचे जे सनबर्न पळोवपा खातीर किंवा तेची मजा घेवपा खातीर येता ते मातशे बेजार जाल्या, ते मातशे अपसेट जाल्या अशी चर्चा आसा. दुसरे वटेन अमित पालेकार जो आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष आहा तेणी इश्यू काडला की सनबर्नाचे थंय स्टेजीचेर शिवा म्हणजे महादेवाची प्रतिकृती थंय हे केल्या, दर्शयल्या किंवा दाखयल्या. तेचेर तेणी एक जो आसा तो नाराजी उक्तायल्या अमित पालेकर एडवोकेट आपाच्या. सो ते पळोवचे पडटले. सो ह्यो पयल्या दिसाच्यो आमी एक समरी म्हणपाक शकता सनबर्नाची जी कितें जाल्या ती आमी तुमचे पर्यंत पावयली. आयचो दीस, फाल्यांचो परवाचो दीस, हे बाकीचे दीस जे उरल्या ते त्या दिसाच्यो सनबर्नाच्यो घडामोडी सुद्दां आमी तुमचे पर्यंत अशेंच पावयत रावतले. तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक TV.